घेतलेलो तेन्ना सांगलेलें की एका विका भितर आमी जे पणजे जो मेन जे आसा पाट्याचेर थंयसर जे सिवेज प्रॉब्लम जातालो ताचेर तुमी म्हणजे इन्स्पेक्शन करतले म्हणून इन्स्पेक्शन आतां मेरेन केलां बीन कशें कितें सर 100% हांव तुमकां इन्फॉर्म करतलो जे हांवें तुमकां सांगलां इन्स्पेक्शन करतलो ते इन्स्पेक्शन हे विका भितर 100% जातलें आनी तेज्या लागून ऑलरेडी हांवें रिपोर्ट घेतलेलो आसा हेजो हांवें डिपार्टमेंटा कडसून कितें एक्चुअल इश्यू आनी कितें आसा तो रिपोर्ट म्हाजे कडेन पावलेलो आसा हेजेर पूर्ण स्टडी केलेलो आसा आनी ह्या विका भितर थंयसर इन्स्पेक्शन जातलें तुमकां सगळ्यांक हांव इनवायट करतलो आनी तो विशय जो आसा पळय थंयसरलो तो वास येता पळय पाट्याचेर तो इश्यू खंय तरी सॉर्ट आउट करपाक लागून आमचो प्रयत्न आसतलो सर रिपोर्टा भितर कितें तुमकां अशें दिसता की मेजर आसा तो हांव तुमकां डिटेल सगळें सांगता हेजे भितर टॅक्निकल इश्यूज आसा आनी ह्या टॅक्निकल इश्यूआक लागून हो प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा सो टॅक्निकल विशय जो आसा तो हांव सॉर्ट आउट करतलो हेच्या भितर म्हाजी ऑलरेडी टीम हे काम करपाक लागून फुडें सरलेली आसा सो जेन्ना हांव थंयसर इन्स्पेक्शन येतलो तेन्ना कॉन्क्रीट थंयसर जो प्रपोजल आसा तो घेवनूच येतलो आनी तो तुमकां सगळ्यांक हांव एक्सप्लेन करून तो रिसॉल्व करपाचो म्हाजो सद्याक तुमी 2 सेवेचे इश्यूज आहा पळय ते रिजॉल्व करपाक लागून ते ऑलरेडी हे केल्ले आहा फाटले 2 फंक्शन तुमचे जाले ताजे मातशें पळय आतां मेजर कितें आसा आमचे जे जितले सिवेजीचे प्रॉब्लम आसात दर म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीत थंय सुद्दां आमी कामां घेतलेली आसा आनी तो मेजर इश्यूज आसा तो सॉर्ट आउट करता जी ओल्ड पायपलायन आसा त्यो रिप्लेस करपाक लागून आमी फुडाकार घेतलेलो आसा न्यू STB प्लांट हालींच आमचो एक टेंडर जाल्लो आसा सांखळे कॉन्स्टिट्युन्सीचो तेजो एक STB प्लांट घालपाचो तो आसा सो अशें पयर आमी इनॉग्रेशन केलां मडगांवां जी आमी न्यू STB प्लांट घातला तेजो हे केल्लेलो आसा इनॉग्रेशन केलें आसा सो हे जे मेजर सिवेजीचे जे इश्यूज आसा गोंयभर ते आमी सॉर्ट आउट करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा सर एक दाकोटीचो इश्यू हायलायट जाता कितें ते एक्झॅक्टली चलो दाकोटी दाकोटीचो बायणा सर दाखोयती सर ओके आमची म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ओके सो इट इज अ व्हेरी सॅड हांव म्हणटा कित्याक जाणा तूं हे फस्ट टायम कित्याक आमी इतलीं वर्सां थंय रावता हांव थंयसर एक आमदार आसा सो आसून सुद्दां आमी केन्नाच असलो इन्सिडंट आयकुना फस्ट टायम कित्याक एक अशी गँग रॉबरी एक 8 जाण चोर तोंडाक मास्क लावन फाटल्या दुर्गासून जंय CCTV कॅमेरा आसता थंयसर दिसनासतना म्हळ्यार इतले तेंच्यांनी तेजेर सगळे अभ्यास करून ते थंयसर येवन थंयसर चोरी केली आसा बाकीचे नेबर्स आसलेले सगळ्यांच्या घरांक तेंच्यांनी लॅचीस घातले कोणान भायर येवंक जायना आनी हेंच्या फॅमिलीक जो मेन आसलेलो सागर नायक दे आर वेल नोन पीपल इन दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी आनी तेका बरो मारहाण केलो तेजी तकली पडली रॉडांनी मारलो तेज्या बायलेचे सगळे भांगर मंगळसूत्र ओडून घेतलो तेजे धाकटे चेडवाक मारले तशें जे आवय तिकाव मारले आनी थंयसर तेंच्यांनी सगळी चोरी करून तांकां एका रुमान पॅक करून ते थंयसरले गेला पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता थंयसर SP DYSP PI आमचे सगळे जाण कामाक लागले आसा आनी इमिजिएटली म्हाका दिसता हेजेर सोल्युशन काडटा त्या चोरांक धरपाचो ही आमची गोवा टीम आसा पुलीस टीम आसा ती सक्षम आसा सर फाटले फावटी दोनापावल हांगा जाल्ले आतां सर वास्कोन जाता हाचेर तुमी कशें पळयता कित्याक परत परत इन्सिडंट हे जायत आसा गोंयांत खंय तरी जे पळोवपाक दिसलें जाल्यार आयज म्हाका दिसता कितें असो इन्सिडंट घडचो न्हू बट हे जे लोक हे जे वाडलेले आसा म्हणजे हेची चोरी जाल्लेली आसा म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान आमकां पुलिसांक हेजेर घर प्रमाणे विचार करचो पडटलो आनी पुलीस तितलेच केपेबल आसा हो केस आसा तो म्हाका दिसता ते बेगीनच्या बेगीन सॉर्ट आउट करून तांकां धरतले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर